आयज हांव वास्को पुलीस स्टेशना मुखार आहा कित्याक लागून एक व्हिडिओ जो कालचो इव्हेंटाचो ओके ऑफ लॉर्ड परशुरामाचो एक सेलिब्रेशन जालोलें आमचे वास्को सिटीन तिलक मैदान ग्राउंडाचेर आनी ड्युरींग द सेलिब्रेशन तेंगे जे सेरेमनी आहा तेन्ना एकलो स्पीकर बाय द नेम ऑफ गौतम खतर ओके हो खतरनाक मनीस दिसता म्हाका तो पूण तूं खतरनाक मनीस तुवें आतां खतरनाक दीस तुगे लागीं पावलाय सद्या बिकॉज तुवें जे कालचे जे फंक्शनाचेर तुगे फंक्शनाचेर कांय प्रॉब्लम आमकां वी आर नथींग अगेन्स्ट युअर फंक्शन तूं कितलें कोराय आख्खे गोंयान कोराय फंक्शन आमकां प्रॉब्लम ना ओके बट वाय आर यू अटॅकिंग द क्रिश्चियन कम्युनिटी वाय डू यू हॅव टू से समथींग कित्याक म्हणपाक जाय तुका दुसरी कम्युनिटी बद्दल तूं उलयता प्रमाणे तूं तुगे कम्युनिटी तुगे प्रोग्रामाचेर उलय वाय आर टार्गेटींग सम अदर कम्युनिटी आतां तेणें कितें उलयलां तो व्हिडिओ व्हायरल जातकूच म्हाका तरी मातशें सांजचें आयज सांजचें म्हाका चोयलो व्हिडिओ हांवें ताबडतोब रावना सद्याक हांव एकलो येयलो आहा कित्याक म्हाका दूख लागली आनी आय डिडंट वॉन्ट लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन इफ आय वॉन्ट आय कॅन क्रिएट आमकां जाय जाल्यार आतां फोन करून जायते हजारांनी लाखांनी क्रिस्तांव भाव भयण येता म्हजे बरोबर हिंगा वास्को पुलीस स्टेशनाक पूण हांवें नाका म्हणलें हांवें म्हणलें ओन एक कंप्लेन बरयला कित्याक लागून बरयला तो आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो सांत गोंयचो साहेब पुतून हो एक मनीस गौतम खट्टर म्हणून तेणें एक डेरिवेटरी वर्ड्स यूज केले तेणें म्हणल्यार कितें म्हणलां आमचे सेंटाचे बॉडी जी कूड जी आहा ती हिंगा ओल्ड गोवा ते वर्म्सान हायल्यान काबार केलें म्हणपाक लागलो अरे ह्या मनशाक हो उंचो उंचो मनीस म्हण खबर ना म्हाका इंडियन सिटीजन पसून म्हणपाक लॉज दिसता म्हाका ताका आतां बिकॉज ही इज अटॅकिंग अ पिसफूल अ व्हेरी लवींग कम्युनिटी आमी क्रिस्तांव सगळे आमगे धर्म आमी शिकयता टू बी पिसफूल हो येताय तुगे अजेंडा घेवन आमच्या क्रिस्तांवांचे अटॅक करपाक कितें बुडोवपाक आमचे क्रिस्तांव आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर अटॅक करपाक तुमकां आमचो धर्म मेळटा अटॅक करपाकू इफ आमी कितें म्हणलें जाल्यार तुमचे तूं लोकडाय उब जाताय पूण हांव हें कंडेम करपाक लागून हांव आयज हिंगा येयलो आहा आनी एक गोश्ट सांगपाक सोदतां म्हणल्यार कितें आतां हो जो इव्हेंट जाला हो जाला एक तिलक मैदान ग्राउंडार फुटबॉल ग्राउंड तो आमच्या युथाक खेळपाक जाय जाल्यार त्या ग्राउंडाचेर टायम मेळना चान्स मेळना ओन्ली स्पेशल परमिशन घेवन तुमकां चान्स मेळटा पूण हें जे नागजाल्ले धर्म तुमी जे बरयताय कोत्ताय तुमी प्रोजेक्ट कोत्ताय वो सेलिब्रेशन कोत्ताय तांकां तुमी परमिशन दिताय एसले भायले मनशां आपयताय हिंगा जे ते कांय खबर बसून ना आनी तेंगे अशें करून प्रॉब्लम करता आमकां स्पॉयलिंग द डिसहार्मनी ऑफ कॅथलीक कम्युनिटी दिस इज व्हेरी अनकंडेमेबल अनटॉलरेबल दिस इज ॲक्ट ऑफ टेररिझम बाय दीस पर्सन तो आमकां सांगता आमगे धर्म टेररिझम करता म्हणून दिस इज ॲक्ट ऑफ टेररिझम बिकॉज म्हाका दिसता हे मनशाक खबर ना ओके आमची गोंयची कितें आहा तें आमचो गोंयचो हार्मनी कितें तें खबर ना दिसता म्हाका तो येयला बेश्टो आनी उलोवपाक लायला तें कांयच खबर ना तें खबर ना म्हणून हांव ताका सांगता पुतून गोवा यो हांव मागता पुलीस स्टेशना कडेन पी आय मुगे ऑलरेडी कंप्लेन रजिस्टर घेयला हांव मागता गव्हर्मेंटाक असले मनशाक हाडपा पुतून गोवा दाखोवय ताका आमचे धर्म कितें तें आमी केसो कितें कोत्ताय आमगेले केशे पीस लवी पीपल वी आर बेश्टे कितें उलोवन कांय फायदो जायना आनी यो गोवा ओल्ड गोवा चोय आमचो गोंयचो साथ केसो आहा तो आजून तेसो आहा तो जसो मेळो तेन्ना आजून तेसोच आहा तो आनी आमी 3 डिसेंबराचेर तेगेले फेस्त बांदताय बेश्टो प्रोग्राम करनाय इट्स अ फेस्ट इट्स अ बिगस्ट फीस्ट ऑफ गोवा गोंयच्या साहेबाचो व्हडलो फेस्त तेजे बरोबर आनी 2 जाण आमचे मुरगुमा तालुकाचे MLA पसून हालोले नांव घेता तेंगेलें मिस्टर दाजी सालकर MLA ऑफ वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी संकल्प आमोणकर मुरमुगांवचो आतां ह्या दोगांय MLA आमचे गोंयकार तांकां ते ल्हान परस हिंगा आमी गोंयांत जालो आहाय म्हाका कळोन येयना हे सेटअप केला की तुमी हे जे आतां तुमी प्रोग्राम केला हे मनशां हाडला उलोवपाकू तुमी कितें सेटअप केला कितें आतां कावन्सील इलेक्शन येवपा आहाय तुगे प्लॅनिंग आहा डिस्ट्रक्शन करपाकू डायवर्जन करपाक कितें केस आहा तुमगेली यू ऑल शूड ऑल्सो हॅव टेकन यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल तिनूय MLA आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस गोलमाल ओके सेकंडली व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट हे तुमी BJP ऑर्गनायज केला कोणें ऑर्गनायज केला ते इव्हेंट कोऑर्डिनेटर जो आहा तो जे आख्खे कोण ऑर्गनायज केला द इव्हेंट मॅनेजमेंट हॅज टू बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस ॲक्ट एवरीबडी शूड बी रिस्पॉन्सिबल ॲक्ट I demand, and we all demand, me along with our Catholic community, demand that the police
should take action against this particular organizer जो हे प्रोग्राम ऑर्गनायज केला, हे सेलिब्रेशन ऑर्गनायज केला. सो हांव कंडेम करता आनी हांव मागता, आय एम गिवींग 24 hours. जाय जाल्यार थोड्या फोन कॉलान, थोड्या वॉट्सॅपाचेर हांव हजारांनी लाखांनी क्रिस्तांव येवपाक शकता आमगेले. आख्खे गोंयचे लोक उठोले. सो हे उठचे पयलें बिफोर द लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रप्शन जावपाक नाका. हांव मागता पुलिसाक ताबडतोब एक्शन घेवपाचें. हे मनशाक गौतम खट्टर, तो जालो खट्टर, ताका सांगता हांव पुतून गोवा हाड आनी ही हॅज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एक्शन, वॉट वर्ड्स इज स्पोकन. एक दूख जाल्लीची खबर म्हणल्यार कितें, आतां त्या प्रोग्रामाचेर, त्या व्हिडिओचेर तो मनीस उलयता आनी तेज्या फाटल्यान, सारकें तेज्या फाटल्यान, त्या मनशा फाटल्यान, गौतमाचे फाटल्यानूच कोण बसलो आहा? आमचो मिनिस्टर ऑफ पंचायत मवीन गुडिनो, नांव क्रिस्तांवाचें, तो फाटल्यान बसतो आनी तेगे आयकता. ही शूड हॅव स्टेप डावन फ्रॉम द स्टेज. जेन्ना तेणें अशें म्हणलें तो थंय बसोनू आहा अजुनूय. अरे तूं क्रिस्तांव आहा जाल्यार तुगे काढता कितें पूण देवाचपण आहा जाल्यार मरे यू शूड हॅव गॉट अप, कंडेम दिस ॲट देर एंड देर. मवीन गुडिनो, तूं क्रिस्तांव मरे, तूं आमचो क्रिस्तांव MLA आसोन, मिनिस्टर आसोन तूं हे कंडेम करना, अजून उगी आहा. यू शूड हॅव डन समथींग अबाउट इट. So this is very unacceptable from the southern minister, Mr. Mavin Gudino. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.